दोडामार्ग ग्रीन एनी प्लॉट तसेच फार्म लँडचा भव्य प्रकल्प। हा प्रकल्प मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळापासून अवघ्या 35 मिनिटांच्या अंतरावर। प्लॉट साठी गुंतवणूक अवघ्या 15 लाखांपासून। अधिक माहिती आणि बुकिंग साठी संपर्क विनायक 93 590 10 657 दोडामार्ग ग्रीन। नमस्कार, गोवा टुनाइट स्मिता येकाराचो येवकार। सविस्तर खबरांनी हेडलाइन्स। काँग्रेसीक गळती चालूच, मोठो धपको। ज्येष्ठ काँग्रेस फुडारी गुलाम नबी आझादानूय काँग्रेस सोडली। 5 पानी राजीनाम्यात राहुलच्या बालिशपणाची चिरफाड। काँग्रेस म्हणतात दुर्भाग्य। जमीन बळकावपाच्या केशीत तिगूय मुखेल आरोपी जामीनार। रॉयसन, सँड्रिक, मॅथिक 1,50,000च्या बॉन्डार सोडले। आयजीपी म्हणटालो केस वॉटर टाईट, जामीन सुद्धा मेळचो ना। वेंचणुकांक फुकट हायसा वाटपा विशयी केस सुप्रीम कोर्टान दिली 3 जुईजांच्या बेंचाक पुनर्विचाराक। 2013तल्या निवाड्याचो जातलो फेरविचार, हायसांचो कोर्टात पोस्टमार्टम। हरियाणाची बीजेपी फुडारी सोनाली फोगाटाच्या मरणाच्या प्रकरणात सुधीर साकवान आणि सुखवंदिराक अटक। सोनालीच्या ड्रिंक्सात केमिकल घाल्ले म्हणून स्पष्ट। टुरिझम खात्यान मांडवी रिव्हेरा कॉटरडेक ताब्यात घेऊन मारले सील। मांडवी हॉटेल्साक 1995त जागो दिल्लो लिजार, भाडे भरूं ना। उपजिल्लोधिकाऱ्याची ताब्यात घेवपाची ऑर्डर। मोरपिल्ला सरकारी हायस्कुलाची मुख्याध्यापिका मारिया म्युरेना मिरांडाक राष्ट्रीय पुरस्कार। 5 सप्टेंबराक राष्ट्रपती भेटयतली पुरस्कार। देशभर एकूण 46 शिक्षकांक मेळा पुरस्कार। आणि म्हारगाये आड काँग्रेसीचो राष्ट्रव्यापी हल्लाबोल। म्हापशा बाजारात भोवन काँग्रेसवाल्यांनी वाटली पत्रकां। मोदी सरकाराक बेरोजगारी, म्हारगाय वाडली म्हणून टिका। खबरो विस्तारान। काँग्रेसीची गळती चालूच, गांधीक आनीक एक धपको। आदलो जम्मू काश्मीराचो मुख्यमंत्री ज्येष्ठ फुडारी गुलाम नबी आझादान काँग्रेस सोडली। सोनियाक 5 पानी राजीनामो, तातूंत राहुल गांधीची चिरफाड। राहुलाच्या एंट्री उपरांत काँग्रेसीचे जाल्ले देशाचो पोस्टमार्टम करतना आझादान राहुलाक फुडाऱ्यांक इन्सुताल करपी चाइल्डिश इमॅच्युअर म्हणला। काँग्रेस म्हणटा घडलें तें दुर्भाग्य। दुख की बात यह है, अत्यंत दुख की बात यह है कि गुलाम नबी आज़ाद साहब ने ऐसे समय में कांग्रेस को छोड़ने का और इस लड़ाई के अंदर साथ छोड़ने का फैसला किया है। हम ये उम्मीद करते थे कि यह लड़ाई जो जनता के मुद्दों के लिए हम लड़ रहे हैं, महंगाई के मुद्दों के लिए लड़ रहे हैं, बेरोजगारी के मुद्दों के लिए लड़ रहे हैं, ध्रुवीकरण के खिलाफ लड़ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी सबसे प्रमुख विपक्षी पार्टी होने के नाते लड़ रही है। इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि राहुल गांधी जी सबसे मुखर नेता अगर कोई पूरे देश में है जो विपक्ष की आवाज है तो वो राहुल गांधी है। तो ऐसे समय में हम ये उम्मीद करते थे कि गुलाम नबी आज़ाद साहब जैसे वरिष्ठ नेता कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के विपक्ष की आवाज और जनता की आवाज के को अपना बल देते। दुख की बात यह है कि वो इस आवाज के अंदर अपना हिस्सा नहीं बनना चाह रहे। ये बड़े दुख की बात है। काँग्रेस म्हणटा घडला ते दुर्भाग्यपूर्ण। म्हारगाय, बेरोजगारी आणि ध्रुवीकरणा आड काँग्रेस महंगाईचेर हल्लाबोल करता आणि भारत जोडो अभियान सुरू करता आसतना गुलाम नबी आझादान अशें पावल उखलूंक जायना आशिल्ले। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। जमीन बळकावपाच्या केशीत तिगूय मुखेल आरोपी जामीनार मेकळे। रॉयसन रॉड्रिक, सँड्रिक फर्नांडीस आणि राजकुमार मैथीक म्हापशे JMFC कोर्टात जामीन। तिगांच्या आड केस वॉटर टाईट करतले। जामीन सुद्धा मेळचो ना म्हणून IGP ओमवीर सिंग बिश्रोय मिडियाक सांगतालो। जमीन फ्रॉडाचे 95 केशीने आशिल्ले तिगूय मुखेल सूत्रधार 1,50,000च्या बॉन्डाचेर 10 दिसांत सुटले।
गोंय पुलिशेचो हो आत्मविश्वास. मात आज JMFC कोर्टात तिगूय आरोपींक बेल मेळ्ळो. और मैं पर्सनली अपने SP के साथ केस टू केस सुपरवाइज कर रहे हैं कि हम स्ट्रॉन्ग एविडेंस इनके खिलाफ केस बिल्डअप करें ताकि इनकी बेल ना हो पाए. हमारे इन्वेस्टिगेशन के हाथ में जो जो तकनीक और कार्य संभव हैं, हमारी टीम के मेंबर्स उन सबको अपने एविडेंस को स्ट्रॉन्ग करने में लगाएंगे, ऐसा मैं आपको यकीन दिलाता हूं. गोवा पुलिस इज प्रोफेशनल. आई एश्योर यू with my experience and diligence, they will make this case watertight. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. वेंचणुकांक फुकट हायसा वाटपा विशीं केस सुप्रीम कोर्टान 3 जुइजांच्या बेंचाक पुनर्विचाराक दिल्या. 2013च्या निवाड्याचो पुनर्विचार जातलो. असली हायसा ही फ्रीबीच काय कल्याणकारी, न्याय वेवस्था कितपत मेतेर जावंक शकता, हायसांचो अर्थीक परिणाम, राजकीय पक्ष ह्या विशयी एकाच मताचे आशिल्ल्यान विशय संसदेन हाताळप काय वेगळे समितीन हे नवे खंडपीठ थारायतले. हरियाणाची BJP फुडारी सोनाली फोगटेचे मरणाच्या केशीत पुलिसांनी तिच्या बरोबर आशिल्ले सुधीर सागवान आनी सुखविंदराक अटक केल्या. ह्या दोगांनी खंय सोनालीक ड्रिंक्सान कसलें तरी रसायन घालून पिवंक दिलें. दोगांकूय फाल्यां म्हापशा JMFC कोर्टा मुखार उबे करतले. रसायन कसलें, खंयच्यान हाडलें आनी तें दिवपा फाटलो हेत पुलीस सोदतात. हरियाणाची BJP फुडारी टिकटॉक स्टार सोनाली फोगटाच्या मरणाचे केशीत तिच्या बरोबर आशिल्ले सुधीर सागवान आणि सुखविंदर सिंगाक पुलिसांनी धरले. दोगांयनी सोनालीच्या ड्रिंक्सान कसले तरी केमिकल घाला म्हूण खंय चौकशी चल्ल्या. अभी तक जो एक्यूज ने कन्फेस किया है उसी के बेसिस पे मैं. Sir, has the accused confessed to harassing her sexually or molesting her or any of that right now? And also, as per your autopsy report, has this been established, sir? In autopsy report, nothing like that has been. And the accused, sir, has the accused confessed to it? I told you that many things accused will confess during the custodial interrogation, and it is too early to. Sir, क्या वो उनसे अलग कुछ और मिली है या उनके पास है? ये अभी चूंकि कस्टडी अभी दी गई है तो वी विल ट्राई के इन्होंने बाकी का कहाँ रखा है भी कि नहीं है, कहाँ फेंका है, क्या किया है. दोगांयकूय शेनवारा म्हापसा JMFC मुखार उबे करतले. तो मेरेन केमिकला फाटली मिस्ट्री सोदपाचे पुलिसे मुखार आव्हान. अभी हमारे पास 24 घंटे हैं. इस 24 घंटे में हम कोशिश करेंगे कि उसका सोर्स भी पता करें. इस तरह का एविडेंस अभी तक हमारे पास नहीं है कि कोई हरेसमेंट हुआ है नहीं हुआ है, लेकिन चूँकि हर क्राइम के पीछे कोई ना कोई इकोनॉमिक इंटरेस्ट होता है. मुझे ऐसा लगता है कि इसमें भी इनका कोई ना कोई इकोनॉमिक इंटरेस्ट है. सोनालीच्या आंगार जखमांच्यो खुणो मेळ्ळ्यात त्यो खंय नॉर्मल. इतनी इंजरी नहीं है कि किसी को डेथ कॉज कर सके, वो बहुत ही माइनर इंजरीज हैं. और जब एक्यूज से उसको कन्फ्रंट किया गया तो उन्होंने बताया कि जब उसको उठा रहे थे टॉयलेट से उस समय उसके ये एब्लेशन मार्क्स दिखे या ये 3 लोग थे. जो पुलिस के पास CCTV कैमरा है उसमें बहुत सारे लोगों को पार्टिंग करते हुए देखा. इनके साथ वो अभी एस्टेब्लिश करना है कि हु दे वर एक्चुअली, बट देयर वर मेनी पीपल इन द कर्निस. इंटरव्हेशन करता तेका अशें कळ्ळें पुलिसांक की सोनाली फोगट आशिल्ली तिच्या ड्रिंकान तांच्यांनी कसलो तरी एक केमिकल घातिल्लो. तेका केमिकल घालून तो फोर्सफुली तिका इंटेन्शनली ते ड्रिंक दिताले आणि मागीर तिच्या उपरांतूच सीक पडली आणि मागीर तिका तांच्यांनी टॉयलेटान व्हेली. 2 वरां टॉयलेटान आशिल्ले आणि मागीर तिच्या उपरांत तेका हॉस्पिटलान रिफर केली. तेन्ना ती कळ्ळी की ती मेल्ली. CCTV रिकॉर्डिंग पुलिसांनी घेतिल्ली आसा आणि तो कसलो सबस्टन्स तो अजून पुलिसांक कळना. ताचो पोस्टमॉर्टम रिपोर्टान कळटलें खंयचो केमिकल घातला आणि तेंचे जो सबस्टन्स जो ड्रग्स तांचे तो तांकां ह्याच रेस्टॉरंटान मेळ्ळा काय तेंचे खंयच्यान तरी हाडलो ते बीन हे सगळे गजाली आहा ते आणि 24 वरां उपरांत कळटले. सध्या तरी इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा. स्टुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आणि नवसराज. टुरिझम खात्यान पणजे मांडवी रिवेरा क्वॉर्टरडेक ताब्यात घेवन सील केलें. मांडवी हॉटेलाक 1995त खंय जागो लिजार दिल्लो. मात फाटली कितली वर्सां जाली मांडवी हॉटेलान खंय टुरिझम खात्याक भाडें दिवना. उपजिल्लोधिकाऱ्यान ताब्यात घेवपाची ऑर्डर दिल्या. मांडवी हॉटेलाक रिप्लाय करपाक दिल्लो प्राझ काल सोंपलो म्हूण खात्याचे अधिकारी सांगतात. ना आमचे कितें आसा, डिपार्टमेंट ऑफ टुरिझम एंड मांडवी हॉटेल्स we had signed a lease agreement way back in 95, which was a 27-year agreement, 999.
So now since last few years they have not been paying the lease rent. Okay, so they are irregular in paying the lease rent. So various notices have been issued to the Mandavi Hotel. Okay, and last show cause notice was issued in April, and then the lease agreement was terminated by higher officials, and then we had moved for possession of the property in last November. So with reference to that, then they had objected, saying that our head of department can't issue the order for possession because it has to be issued by deputy collector and estate officer, okay, under Goa Public Premises Act. So further than that, this case moved to deputy collector's office, and it was going on since last few months. And on 11th August, deputy collector issued an order to take possession of the premises and seal it. So आज तुम्ही possession घेता tourism department. So the deputy collector they had requested for 15 days time, and deputy collector gave them 15 days time from 11th. So the time got over yesterday on 25th. So Department of Tourism has come here today to take possession of the premises and seal it. They are not ready to leave the premises. How it is? No, even if they are not ready, so we have got all police protection and everything. So order has been issued by our head of department, and we are going to take possession and we will be sealing it anyway. घेऊया कमर्शियल ब्रेक. पळत राहात प्रुडंट. For supreme satisfaction in your life and moments of peace, presented Dodamar Green, just 35 minutes from Mopa International Airport. Contact today for your space of real peace. Plot size 250 to 300 square meters. Investment for plot from just 15 lakhs. Location North Dodamarg, Maharashtra. Contact for more information and booking. Vinayak 93590 10657. म्हारगाई आड काँग्रेसीचो राष्ट्रव्यापी हल्लाबोल. पेट्रोल डिझेल गॅस सामान्यांक परवडना. म्हारगाय मोदी सरकाराच्या कंट्रोला भायर. काँग्रेसीची टिका. प्रदेश अध्यक्ष अमित पाटकार म्हणटा जीएसटी कशाय कसो लागू केल्ल्यान 14 कोटी नोकऱ्यो गेल्यो. काँग्रेसीची म्हापशा बाजारात भोवन पत्रकां वाटून म्हारगाय विशीं जागृती. हे जे शहरां जी आसा ह्या शहरांनी मार्केटान वचून आमी हो आज म्हारगाय विरोधान आज प्रचार करता. आज इलेक्शन खंयचें ना. जशें आतां उलयलें की इलेक्शन ज्यो पार्ट्यो थोड्यो आसा इलेक्शना कडेन भायर सरून प्रचार करता. आज आमी आयला इलेक्शन दोळ्या मुखार दवरून ती की जे बारीक मनीस जे गरीब मनशाक जे आज त्रास जाता गरीब मनशाची जी पाकिटां खाली जाल्ली आसा तांकां जो म्हारगायेचो झळ बसला हेका लागून हेच्या आवाजा विरोधान आवाज उठोवपाचें आमचें कर्तव्य आसा. म्हणून आज आमी लोकां पर्यंत आज पावपाचो प्रयत्न करता. आज म्हारगाय कितकी जाल्ली आसा तुमकां तर सगळ्यांनी आमी जी हँडबिल वाटले तूं सगळ्यांचे आज प्रायस आमी मेन्शन केल्ले आसा. जेन्ना सिलिंडर 414 रुपया आशिल्लो 2014 तेन्ना हीच कोणे तरी आतां स्मृती इराणीचें नांव काडलें. रस्त्यार बसून चुली पेटयताली आनी सांगताली म्हारगाय वाडल्या सिलिंडर वाडला. आज सिलिंडर 1200 रुपयांचेर पावलो आसा. म्हणूनच आज महिला मोर्चा जी आसा जी रस्त्यार बसताली ती आज खंयचीच एक बायल मनीस आवाज काडिना. आज बाकीचे इतर विशय आसा पेट्रोल जे जीवनावश्यक ज्यो वस्तू आसा त्यो आज इतक्यो म्हारग जाल्ल्यो आसा ज्यो आज बारीक मनशाचे आज ताका परवडपाक सारक्यो जाल्ल्यो. डिझेल 55 रुपये आशिल्ले आज 95 रुपयार पावले. जवळजवळ 75% वाढ. डाळ आज जवळजवळ 36% वाढले आसा. तेल जवळजवळ 122% वाढला. सो आज बारीक जे सामान्य मनीस जो आसा ताका जे डेली जे लागता वस्तू दूध आसूं भाजी आसूं आज सगळें वाडला. आणि दुसरे वटेन आज अनएम्प्लॉयमेंट इतलो वाडला जे मोदीन सांगिल्लें की आपूण वर्साक 2 कोटी एम्प्लॉयमेंट दितलो. वर्साक 2 कोटी आज 8 वर्सां जाली 16 कोटी जॉब मेळपाचे. पूण ह्या मोदी सरकारान जे अनप्लॅन जीएसटी हाडले तातूंत जवळ जवळ 14 कोटी लोक घरा गेले. मोरपिल्ला सरकारी हायस्कुलाची मुख्याध्यापिका मारिया मुरेना मिरांडाक राष्ट्रीय पुरस्कार. 5 सप्टेंबराक शिक्षक दिसा दिल्ली सुवाळ्यात राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मूच्या हातान तिका पुरस्कार भेटयतले. भारतात एकूण 46 शिक्षकांक हो पुरस्कार फावो जाला. मारियान कितलेशाच आदिवासी भुरग्यांक नवी उर्बा दिल्या. शिक्षण मळाचेर तिणें नवे नवे प्रयोग चालीक लायल्यात.
having teaching experience of 34 years to my credit. Government High School Morpila caters to tribal students in the most remote village of Kepen Taluka. I have introduced many innovative ideas in my teaching, like remote learning, online teaching, art integrated learning, visiting houses during COVID time, and all these innovative ideas has helped me to get 100% results for SSC for 7 years. My children have no access to any coaching classes. They depend fully on us. My team of teachers is extremely excellent. Together with me, they work for the upliftment of these tribal students. My students have excelled in many fields. My one student have attended Sakura Science program in Japan. 2 students have won national level for ozone competition. Many students have won other painting posters for at national level. We are the Eat Right school in Goa. Our school is the only school in Goa to have an 11th rank at All India. In sports, they are state champion in Kho-Kho and Kabaddi. To receive this national award, I am glad that my work for the upliftment of tribal village students is appreciated. I dedicate this award to my hard-working teachers, my lovely students, and my parents who have faith in me and my team. देशाच्या स्वातंत्र्या उपरांतूय सामाजिक आणि अर्थीक स्वातंत्र्य खरे स्वातंत्र्य म्हणून महात्मा गांधीचो विचार आशिल्लो. आज आत्मनिर्भर संकल्पान भारत त्या दिशेन चल्ला. गोय विद्यापीठाचे 33वे दीक्षांत सुवाळ्याक राज्यपाल उलयलो. कांय वर्सां फाटीं संवसारीक मळार अर्थीक फोर्स म्हणून 6व्या सुवातेर आशिल्लो भारत आज 4थी अर्थीक महासत्ता जाला. Everybody was celebrating freedom in 1947, August 15, in the jubilant mood. Gandhiji was away from Delhi and he was with the village people. The minimum thing should be guaranteed for the last person in the queue of development of this country. Then only freedom is a reality to me. That was Gandhiji's concept. If you, a close observation, close study of Atmanirbhar Bharat, you can say a country is again national leadership, and Atmanirbhar Bharat, we are trying our level best to achieve that goal. According to the latest, if you search with respect to economic position of the countries, 5 years back, we were the 6th economic power in the world. You just look into the recent study, not by UN. UN study only after its final result come. Now we are the 4th economic power in the world. दिवचल नारव्या मार्गावेल्या कावळे रानार कोमुंददीच्या जमनीत चिरखणीर मायनिंग खात्याची धाड. हो वाठार रानवटी जनावरां खातीर फामाद. अशा सुवातेर तिवूय बी कोमुंददीच्या जमनीत चिऱ्यांची खण बरोबर न्ही. ह्या खणीत ह्या आदी रानवटी आनी गांवची जनावरां पडून सोंपल्यात. मयच्या तळाकूय खण बांदता म्हणून पर्यावरण जाणकार राजेंद्र केरकार सांगता. दिवचल नार्वे मार्गावेल्या कावळे रानार कोमुंददीचे सुवातेर चिरेखण चलताली. मायनिंग खात्यान धाड घालून बेकायदेशीर चिरेखणी चलोवंक दिवचे ना म्हूण शिटकावणी दिल्या. पर्यावरण जाणकार राजेंद्र केरकाराचो एक्शनीक येवकार. दिवचल तालुक्यातल्या मये ह्या गांवांत ग्रामसंस्थेच्या मालकीच्या जमनीन जी चिरेखण सुरू आसा ती पुराय तरेन बेकायदेशीररित्या सुरू आसा. हाच्या पयलीं ही जी खाण आसली ती सुरू आसली आनी ह्या खाणीचेर सध्या खाण आनी भूविज्ञान जे खातें आसा जेचे मुखेली आमचे गोंयचे खाण मंत्री म्हणजे स्वता मुख्यमंत्री आसा तेंच्यांनी जेन्ना ह्या बेकायदेशीर खाणीच्या वेव्हारा संदर्भात कारवाई करपाचो निर्णय घेतलो आनी तो निर्णय घेवन तेंच्यांनी मागीर हांगासर धाड घालून त्या पथकान ही कारवाई जाल्ली आसा. हे खणीक खंय बिबटे धरून कितलीशीच रानवटी आनी पाळीव जनावरांय पडून सोंपल्यात. हांव गोंय सरकारा कडेन मागतां की ग्रामसंस्थेच्या जागेन अशा प्रकारे बेकायदेशीर मार्गान चिरेखण चलोवप हे पुराय तरेन पर्यावरणाचो आनी त्या वाठाराचो विध्वंस करपा सारकें आसा. कारण हो पुराय जो वाठार आसा तो अख्खो वाठार
जंबू खडपांनी भरलेलो आसा आनी कावळे रानाचो जो वाठार आसा तो वाठार ह्या सगळ्या वेवसायाक लागून संकश्टांत सांपडलेलो आसा. एकंदर कावळे रानाचो जो वाठार आसा थंय बिबटे आनी हेर रानवटी जनावरां आसा आनी ती अशा ह्या चिरे खणीन पडोवन मेल्लेचे प्रकार जे आसा ते उद्भवलेले आसा. गोंय सरकारान आतां कारवाई केल्ली आसा तेचे हांव स्वागत करतां. मयेच्या तळ्याचें अस्तित्व कावळे रानाचेर निंबून चिरे खण सापूत बंद करिना जाल्यार फुडें तळ्याक धोको म्हूण शिटकावणी. जायतीं पाळीव जनावरां बैल किंवा म्हशी पडोवन किंवा रानवटी जनावरां मरोवन हांगासर दुर्घटना घडलेली आसा. फुडली व्हडली दुर्घटना जावची न्हय ह्या नदरेंतल्यान सरकारान प्रयत्न करपाक जाय. पुराय वाठार जो आसा त्या वाठारान जे पावसाचें उदक आसा ते पावसाचें उदक हो जांबो दगड आसा तो आपल्या भितर सांठोवन दवरता आनी पुराय मये गांवाचें जे वैभव आसा आमी जाका मयेचे तळे म्हणटा त्या मयेच्या तळ्याक उदक दिवपाचें काम जें आसा हो पुराय वाठार करता आनी अशा वाठारान अशा प्रकारचो वेवसाय चलोवंक दिवप हे पुराय तरेन बेकायदेशीर कृत्य आसा. प्रुडंटा खातीर दिवचलच्यान सिद्धार्थ कांबळी आनी साहिल मांद्रेकार. निमाणे मडगांवचो नगराध्यक्ष लिंडन पेरेराक देंवयलो. दिल्ल्या उतराक मान दिवन ताणें राजिनामो दिला म्हणून गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सांगता. कोविडांत खंय तो बरेपैकी वावुरलो. बीजेपीन ताका उडोवपाचो यत्न केलो. लिंडन म्हणटा 15 म्हयन्यांनी जाता तितलें केलें. फातोर्डा फॉरवर्ड आनी मॉडेल मडगांवां मदीं थारिल्ले प्रमाण फुडलो नगराध्यक्ष दिगंबराच्या मॉडेल मडगांवचो. सुरवात आसतना अशें कोविडाच्या काळान तो स्थानीक सगळ्यांक सिवीक एमेनिटीज दिवपाक ट्राय करतना ताका उडोवपाचे अटेम्प्ट खूब जाल्ले. पॉलिटिकल टर्मिनॉलॉजीन उतर म्हणटे भायर काडलां. उतर कांय नाच आतां देवाक पासून कोण भिना. अशे टायमार आमी उतर म्हणटे परते हाडटात. फाल्यां लिंडनाचो 15 म्हयन्याचो टेन्युअर सोंपता. फाल्यां आज आमी रिजायन जातात. आमी जर रिजायन जायनाशिल्ले आमकां कोण उडोवंक शकनासले. हेंय नको सांगता. लिंडनाच्या टेन्युअरान हो सोंसडो म्हणटा तो आमी सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशनाक होल्ली हँड ओवर केलो इन्क्लुडींग विथ आवर ग्रांट्स. ताणें 10.5 कोटी रुपयाची रिकवरी केल्ली आहा. लिंडन चेअरपर्सन जावन CCTV थंय बसयल्या आनी ताचे खातीर हो मिसींग फायल सिंड्रोम म्हणटा तो आतां आयकूंक कमी येता. ताणें बायोक्लीन आतां ई टँक मशिनां घेतिल्लीं आहा. एडमिनिस्ट्रेशना खातीर ई कार्स घेतल्या. अशें एक बरें पावंड्याचेर पावून एक सॅटिस्फायड आसून आमी आमची पावर आतां सोडटात. हांवें जायते इनर्ट्स फील केले लायक फॉर हॉकी ग्राउंड्स बिहायंड द KTC बस स्टँड नाव नियर स्टेटीस स्टील बद्दल ब्रॉड प्लॅनिंग ऑफ मारगांव सिटी हेका तुका बरो टायम जाव. सो दीस 15 months इज वेरी शॉर्ट टायम. एटलीस्ट यू रिक्वायर मोर टायम लायक 2.5 years to achieve a lot of things. But 15 months is a very short time to achieve. म्हादय वाठारांत 6 धरणां बांदपा खातीर सरकारान सुवाती पळयल्यात म्हणून उदका स्त्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकार उलयला. 2 सुवातीकय क्लियर आसात. उरिल्ले 4 सुवातींनी जमीन संपादनाचे इश्यू आसात. सगळे धरणाचे डिसिल्टिंग शक्य ना. मात साळावली आनी हणजुणे धरणाचे डिसिल्टिंगाक फायल तयार करप खंय चल्लां. सगळेच डॅम्स आसा पळय न्ही ते टोटली डिसिल्टिंग करपाक जाय अशें ना. ओन्ली अप्पर रिजन ऑफ अ बॉडी वॉटर बॉडी अप्पर रिजन ऑफ द वॉटर बॉडी इज टू बी डिसिल्टेड. कारण सकयल जे आसता पळय न्ही थंय तो एक पर्टिक्युलर लेयर आसता मातयेचो. तो लेयर आमी टच करपाक जायना. दॅट शूड नॉट बी डिस्टर्ब. तो डिस्टर्ब जालो जर जाय जाल्यार वॉटर वील गेट पर्क्युलेटेड आनी मागीर थंय सिपेज वगैरे जाता. त्यामुळे अप्पर रिजन जो आसता पळय न्ही थंय थोडेशें डिसिल्टिंग करपाक जाता आनी तें करपाक आमी तयारी केल्ली आसा. इस्टिमेट्स आर अंडर प्रिपरेशन. फॉर एग्जाम्पल आमचे सागावली डॅम किंवा मैसाळ डॅम पंचवाडी किंवा आमचे अंजुने डॅम जे आसा पळय न्ही हाजेर डिसिल्टिंग करपा संबंधी प्रिपरेशन चलिल्लें आसा. फायल्स तयार करता अँड दीस वर्क कूड बी टेकन ओन्ली इन द मंथ ऑफ एप्रील मे. पूण नॉर्थाक सुद्दां आमी आतां काही मेजर प्रोजेक्ट्स करपाक पळयता. ते ताका 1-2 वर्सां लागतलीं. आतां जेन्ना आमी 2022 जेन्ना किंवा 23 स्टार्ट करतले 23 आनी 24 म्हटल्यार ते प्रोजेक्ट कंप्लीट जाले की नॉर्थाक सुद्दां उदकाचे प्रॉब्लेम जावचे ना. So this time all dams have been full? Almost every dam is full. So आनी कसो म्हादय डॅमचो प्रोसेस तो पळय पावलो. सी म्हादय न्हंयचेर गोंयच्या भागा भितर आमी सादारणशे 6 सुमार सायट्स पळयल्ले आसात ज्या जाग्यार आमी डॅम बांदपाक जाता. तातूंतले 2 डॅम जे आसा पळय न्ही ताका जमनीचो विशेश प्रॉब्लेम ना. फॉरेस्टाचो प्रॉब्लेम ना.
सो ते 2 सायट्स आमी चवथ जाली की वचून पळयतले, सायट विजीट करतले. आणि बाकीच्यो 4 सायट्स आसा पळय न्ही त्या सायट्सीन ताका फॉरेस्ट एनवायरमेंट वगैरे तांची परमिशन घेवचें पडटलें. सो ऑल दीज 6 सायट्स अंडर प्रोसेस. खंयचे सायट्स? हे सगळे दोन्ही सायडीन जाता, आमच्या सत्तरी तालुकाय बीन आनी हावच्यान धारबांदोर तालुका. खबरो इतल्यार सोंपता. प्रोंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबूक, टाटा स्काय ॲप, जिओ टीव्ही ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. गर्देच्या सुवातींनी मास्क वापरात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.